एसटी दर्ज्याविशीं जाल्लो अन्याय पयस सावन आमचो हक्क आमकां मेळपाकूच जाय अशी मागणी धनगर भावांनी केल्या। अन्याय पयस जालो ना जाल्यार वेगळो विचार करचो पडटलो अशेंय धनगर भावांनी कासारपाली जाल्ल्या निर्धार मेळावे वेळार स्पश्ट केलें। गोमंतक धनगर समाजोन्नती मंडळाच्या बॅनराखाला दिवचल तालुक्यातल्या धनगर भावांचो एक मेळावो शेनवारा राती कासारपाली जालो। या मेळाव्याक केंद्रीय अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकर आनी हेर प्रतिनिधी हजर आशिल्ले। एसटी दर्जो मेळचो म्हणून फाटली सुमार 23 वर्सां धनगर भाव संघर्ष करतात, मात अजून लेगीत ते हक्कापासून पयस आसात। धनगर समाजाचो तेन्ना पेटाळ्ळो गेलो आनी तेजे उपरांत खूब समाज भेटा आशिल्ली। आयज चळवळ चालू केल्ली आसा। 23 वर्सां आमी आमच्या मागणीक लागून खुबशे फॉलोअप केल्ले आसात, 5 अहवाल केले, अनेक तुमची आडनोटीची वळण केलें, सगळें केलें, तरी देखून ते खंयचे रिजल्ट जावन येयले अशें आमकां आढळ्ळें। मागीर कळ्ळें आमकां सेवा केन्ना घेवन गेले उपरांत आमकां कळ्ळें रिएक्शन जे रिजल्ट म्हणला ते येयला आनी ते परत रेक्टिफाय करपा खातीर सेवान आनी ते अशें आसा आमकां परत हें जातलें म्हणून जातलें अन्याय मेळटलो। पूण आमकां एकूच जाता आमी सगळ्याक जागृताय केल्ली आसा। आमच्या भुरग्यांनी आख्ख्या गोंयभर 52 मिटींग घेतल्यो एकला मेळटल्यो आनी आयच्यान आमच्यो खूब तालुक्याची मिटींग सभा चालू जाल्ली आसा। आमची पयली सभा चुंबी तालुक्याची जाल्ली आसा। पूण आमी आज पर्यंत आमी कसो लढो दिल्लो आहा की आमी आमची सेंट्रल कमिटी तालुका कमिटी आनी आमी अशें वचून मेळप, आग्रह करप, विनंती करप, इतलेंच करप। पूण आयज पयली फावटी आमी गोंयभर पूल बांदला, सगळे बांदवप बांदलो आसा। 2013 जेन्ना गांवडा तुमी हे मेळ्ळे, अनुसूचित जमात मेळ्ळे, एसटी स्टेटस मेळ्ळो, धंदे बांदून आमी केन्नाच अशें म्हणूं ना की कित्याक मेळटलें, कित्याक जेन्ना आमी ते 4 भावांची लढाई एटलीस्ट 4 भावांचे 3 जाण भाव मेळ्ळे, 3 जाण भाव मेळ्ळे तेन्ना समाधान मागले आनी आमकां आज तूं सगळें मेळटलें अशें हेतू आमी गेल्ले। पूण आयज आमी खंयची तब्बल 23 वर्सां जालीं आनी एक अहवाल आमी करून दिले आनी चुकी येयल्ली तेंचे आमी रिप्लाय दिली, तरी देखून आमच्या पत्राक कांय कळना। म्हणजे आमी आज परत कोणी सगळे तालुक्यानी मिटींग जशें आयज आमची आमी तालुका मिटींग आसा तशें प्रत्येक तालुक्यांनी फाल्यां केपें आसतली, धार बांदोडाची शाळा आसतली, पेंडा आसतली, सगळे कडेन मिटींग घेवन आमी एक रिक्वेस्ट करूं शकता की आमचो अन्याय जो जाल्लो आसा तो खंय दूर करप। आयज आमची बिचोले तालुक्याचो एसटी दर्ज्या खातीर आमचो जो मेळावो आसा ते मेळाव्यान आमची सरकारा कडेन आमचे आदरणीय नेते बाबू कवळेकर सर हांच्यांनी सांगल्या प्रमाणे आमचो एकूच डिमांड आसा की आमचो जो एसटी दर्जो, आमचो जो अधिकार आसा, आमचो हक्क आसा तो सरकारान आमकां दिवचो आनी सरकार आमकां दितले अशी आमी अपेक्षा बाळगता। आमच्या बिचोले तालुक्यान जवळ जवळ 1600 ते 1700 पॉप्युलेशन आसा, 3 मतदारसंघ येता आनी 3 मतदारसंघान मेळून 1700 पॉप्युलेशन आसा आनी जवळ जवळ 1150-1200 वोटींग आसा। बिचोले मतदारसंघान आमची 950 वोटींग आसा, सांखळे मतदारसंघान जवळ जवळ 200-250 वोटींग आसा आनी मयान 200-250 वोटींग आसा। येता कदाचित जर सरकारान आमच्या बद्दल विचार करूंक नसत जाल्यार आमकां आमचे लोक सांगता, आमचे लोक आमकां डेली सांगत आसता की आमकां ह्या गोष्टीचेर विचार करचो पडटलो। आमची म्हणून आमकां सरकारान हे सगळो विचार करपाक भाग पाडचें न्हू अशी आमची सरकारा कडेन मागणी आसा आनी मुख्यमंत्र्याचेर आमचो पूर्ण विश्वास आसा। मुख्यमंत्री आमची मागणी पूर्ण करतले। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।